निलेश काब्राल हांकां नाल दिवप आनी आलेक्सियो सिक्वेराक त्याच्या जाग्यार मंत्रीपद दिवप कालच्या ह्यो घडामोडी चालू आहा. रातच्या हे मेरेन पॉलिटिक्स दिसता. आयज फायनली निलेश काब्रालाक बडतर्फ केला, हेजी अपडेट येयला आनी आलेक्सियो सिक्वेराक इन केला. हेज्या बद्दल आमचे न्यूज एडिटर तुमकां म्हायती दितले. ही आयची ताजी अपडेट येयला सकाळ फुडें आमकां सांगात आमच्या व्ह्युअर्साक. हय समीर, आमी कालच्यान ह्या न्यूजाचो ट्रॅक दवरीत आहा आनी सगळ्यात पयलीं आमीच सांगिल्लें की निलेश काब्राल हेका दिल्लीच्यान आदेश येयला की तेणें आपल्या मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवचो म्हणून. आतां हेका कारण जें आसा ते वेगळे आसत कितें आनी कितें आसत, पूण मेन कारण आसा ते PWD भितर जी रिक्रुटमेंट आसा चालू तेचेर मेन कारण आसा की भाजपाच्याच आमदारांनी डायरेक्ट सेंटरा कडेन कंप्लेनी केल्ल्यो, सेंट्रल लिडरशिपा कडेन कंप्लेनी केल्ल्यो आनी ताकाच लागून हें व्हडलें डिसिजन जालां. काल पर्यंत हें सगळें चालू आशिल्लें की देवपाचो आसा आदेश दिला, पूण आतां निमणे कडेन जी आमी बातमी ब्रेक केल्या फायनली निलेश काब्राल हाणें आपल्या मंत्रीपदाचो राजिनामो दिला. एक प्रकारे ताका बडतर्फ केला अशें आमी म्हणूं येता, कारण दिल्लीच्यान हो आदेश येयला आनी आतां आलेक्स सिक्वेराचो मार्ग मोकळो जाला मंत्री जावपाचो. आमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटली कितलेशीच दीस जाले हे 8 आमदार काँग्रेसीचे हे वाट पळयत रावताले की आपल्याक केन्ना मंत्रीपद मेळटलें आनी सगळ्यान फ्रंट रनर आशिल्लो तो आलेक्स सिक्वेरा. निमणे कडेन आतां आलेक्स सिक्वेरा हेका मंत्रीपद मेळटलें आनी जर आमी सोपूतविधीची जर आमकां जी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा ती आमी जर पळयत जाल्यार आयज सांजचे राजभवनाचेर इंडक्शन सेरेमनी जातलो आनी आलेक्स सिक्वेरा हो मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. ही आतांच्या सद्याच्या घडीची सगळ्यात व्हडली ब्रेकिंग न्यूज आसा. आणि काल आमकां अशी एक खबर मेळटली, काल आमी रातभर चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्यार आसले. एक जाणून घेवपाक तेंच्या कडल्यान एक जाणून घेवपाक फुडलें कितें हें जातलें तें तेणी हिंट दिल्लो वेट एंड वॉच म्हणून, पूण आयज ते कळी गजाल. पूण एक अशी गजाल आसली, आयज चीफ मिनिस्टर खंय गुजरात वयपाक आसलो इंडिया वर्सीस ऑस्ट्रेलिया ही फायनल पळोवपाक, पूण ह्या डेव्हलपमेंटाक लागून तेणी तो प्लॅन कॅन्सल केला. आतां सद्या गोंयान खंय कितें शिजता तें कांय खबर ना, पूण आतां पळोवंक गेल्यार आतां कॅथलीक आमदाराक तो स्केपगोट करून कॅथलीक आमदाराकूच घेता सावथ गोवा सीट कॉन्सन्ट्रेट करपाक. ही स्ट्रॅटजी कितें म्हणून BJPची कशी चालीक लावंक सोदता? तांकां कॅथलीक मिनिस्टर ड्रॉप करून कॅथलीक मिनिस्टराकूच घेवपाचो ऑप्शन आशिल्लो तो आनी खंयच्याच सद्याच्या घडीक तरी विचार करूंक शकचे नासले. कारण आमकां सगळ्यांक खबर आहा लोकसभा जी आहा ती आतां तेंकल्या. रोखडेच लोकसभेची आतां अधिकृत घोशणा जावन इलेक्शनाकूय रंग सुरू जातलो, सगळें मोड सुरू जातलो. ह्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघ हो भारतीय जनता पक्षा खातीर खूब म्हत्वाचो आसा आनी त्या नदरेन तांणी ऑलरेडी काम सुरू केलां. जे कांय मतदारसंघ सामके कमी मतांनी फाटले फावट गेल्या अशे मतदारसंघ टार्गेट करून तेंच्यांनी काम सुरू केलां आनी तेतून सावथ गोवा लोकसभा सीट हाचो आस्पाव आसा. आनी जेन्ना देंवोवपाचो मंत्र्याक म्हणून विचार जातालो तेन्ना पयलींच्यानूच अशी मागणी आशिल्ली की कॅथलीक मिनिस्टराक देंवन परत कॅथलीक मिनिस्टराचे भितर ताका घेवप अशा तरेची चर्चा सुरू आशिल्ली आनी त्या दिशेनूच विचार चालू आशिल्लो. आनी हो सुद्दां त्याच एका रणनितीचो भाग आसा की सावथांतले मंत्र्याक देंवन दुसऱ्या सावथांतल्याच आमदाराक मंत्री करप हें पयलीं पासून थरलेलें आनी ते दिशेनूच ह्यो सगळ्यो घडामोडी ज्यो आसा त्यो आतां घडटात. पूण एक अशें कळलेलें हेजेर निलेश काब्रालाचेर खंय पक्ष सृश्टी प्रेशर घालतले. तुवें तो हें केला एक नोकर भरतीचो स्कॅम आसा तितून तूं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घे आनी तूं रिजायन जा. आनी काल काब्रालान तशें दिल्लें आपूण कसलो फ्रॉड करूंक ना, आपल्यार कसले रेप चार्जीस ना, CMान म्हाका काय सांगूंक ना. आनी आतां डायरेक्ट अचानक सेंटर ऑर्डर काडटा आनी बडतर्फ करता. हे पॉलिटिक्स अशें शिजप म्हणल्यार कितें म्हणटा तेजेर? लास्ट मिनिटा मेरेन काब्रालान आपली हर एक ट्राय केली की आपली मिनिस्ट्री कशी वाटोवपाक शकता, कशी वाचपाक शकता, पूण निमणे कडेन ते कांय जालें ना. हेचें कारण म्हणजे काब्राला अगेन्स्ट ह्या रिक्रुटमेंट स्कॅमा म्हणजे स्कॅम अशें आमी म्हणूं शकना, कथीत घोटाळो म्हणपाक शकता किंवा तेका लागून. सो अशा प्रकारे काब्राला आड कंप्लेनी गेल्ल्यो की केंद्राक आनी त्या सगळ्या लिडरांक हो निर्णय घेवचोच पडटा आशिल्लो. भारतीय जनता पक्षाचोच एक वरिश्ठ आमदार हेणेच एक अशे गजाली वयर केंद्रा कडेन पावयल्यो जेणे करून तेची दखल ही केंद्रान घेतली आनी तेका देंवोवपाक लागलो. आमी जर कालच्यान पळयत जाल्यार काब्रालान सुद्दां एक असो प्रेशर डेव्हलप करपाक आपल्या सायडीन तयारी सुरू केली. सोशल मिडियाचेर आमी जर पळयत काल आमी तुका मुद्दाम सांगता काल आमी जे लायव्ह केल्ले डायरेक्टर संचालक राजू सरा वांगडा तेचे सकयल जर तूं कमेंट पळयशीत जाल्यार सगळे लोक हे काब्रालाक प्रेज करता, तो बरो मंत्री हे म्हणटा. सो हेच्या वयल्यानूच कळटा की सोशल मिडियाचेर सुद्दां एके तरेन कॅम्पेन सुरू जाल्ले की काब्रालाक देंवोवचो न्ही म्हणून. ताज्या उपरांत सांजचे कॅम्पेन स्पेशल सुरू जालें की
नो स्टेप डाऊन म्हणून. आणि आता काय वेळा पयलीं भारतीय जनता पक्षाची जी कुडचडेची ब्लॉक कमिटी आहा तांची प्रेस कॉन्फरन्स आता थंय चालू आसा. सो ते अशे ह्या सगळ्या एंगलांतल्यान निलेश काब्रालान सुद्धा आपले मंत्रीपद वांटोवपा खातीर खूब यत्न केले, पूण निमणे कडेन ताका ते यश येवंक ना अशें आमी म्हणपाक शकता. आणि आयज ताका आपल्या मंत्रिपदाचो जो आसा तो राजिनामो दिवचो पडला. काल तुम्ही लेट नायट आलेस सिक्वेरा वांगडा तुम्ही एक्सक्लुझिव्ह एक इंटरव्यू केल्लो, तेणी ओपनली काय दिवंक ना, पूण कितें हिंट दिला तेंच्यांनी ह्या बद्दल? ना, भारतीय जनता पक्षाची आमी जर स्ट्रॅटेजी पळयत जाल्यार ते कोणाक अशी हिंट दिना. आणि ह्या हेतून पयलीं कोणाक हिंट दिवपाची गरज ना. कित्याक आतां सुद्दां अलेक्स सिक्वेराक सांगत की बाबा 10 मिनटांनी तुका मंत्रीपद मेळटलें, तो रेडी जावन येतलो थंय, बिकॉज तो वाट पळयतच आसा फाटले 1 वर्स जालें. सो भारतीय जनता पक्षाक खबर आसा की एक 10 मिनटां पयलीं सुद्दां सांगलें जाल्यार अलेक्स सिक्वेर रेडी जावन राजभवनाचेर पावतलो. सो ह्यो सगळ्यो घडामोडी सुरू आशिल्ल्यो. आणि काल सुद्दां अलेक्सान आपल्या तोंडान सांगलें की काँग्रेस पार्टी भितर कशी सिस्टम आसता किंवा कशी मंत्रीपदां मेळटा प्रत्यक्ष हें आपल्याक खबर आसा. पण भारतीय जनता पक्षान अजून आपूण नवो आसा आणि तेंचे स्ट्रॅटेजी कश्यो असतात, कशी तेंची चाल आसता किंवा कशी फुडली पावलां आसतात ती अजून आपल्याक कळुना. हें काल अलेक्सानूच सांगलें आपल्या तोंडान. फक्त अलेक्सूच न्ही, दिगंबर कामत आसा, मायकल लोबो आसा, वडेगात काँग्रेसीचे जे फुडारी फुटान जे येयल्यात, आतां हेंकां भितर उत्सुकता आसतली, ते काय उग्गी रावचे ना, कितें जावंक शकता म्हणटा फुडाराक आनी असले. समीप तूंय ग्राउंड लेवलाचेर म्हणजे तुजे सोर्सीस आसा, आमी जे आयकता ते कोतान सध्या तरी आता निलेश काब्रालाक ड्रॉप करून अलेक्स सिक्वेराचे इंडक्शन जातलें. पूण आणि 2 मंत्र्यांक सुद्धा इन फ्युचर म्हणजे जी सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 5 राज्यांची जी आता इलेक्शनां जावपाची आहा त्यांचो रिझल्ट जाल्या उपरांत मेजर कॅबिनेट रिशफल आमकां जावपाक दिश्टी पडोवंक शकता. आणि 2 ते 3 मंत्र्यांक ड्रॉप करून ज्यांचो परफॉर्मन्स लो आसा, जेंचेर टिका जाता की ते परफॉर्मन्स करिना, अशांक देऊन आणि 2 ते 3 आमदारांचो नवे मंत्री म्हणून आमी तांकां पळोवपाक शकता. पूण सध्या तुर्ताक ते जावचे ना. एक 5 राज्यांची इलेक्शनां जाली काय मागीर ह्यो घडामोडी ज्यो आसा त्यो आमकां पळोवपाक मेळटल्यो. ही 5 राज्याची वेंचणूक भाजपा खातीर प्रेस्टीज इश्यू जावन आसा. ते बरोबर सावथ गोवाचो सीट भाजपाक कसो करून जिखोवंक जाय हो तांकां व्हडलो प्रेस्टीज इश्यू. आयज निलेश काब्रालाचे येदे व्हडले डेव्हलपमेंट जाले, हेजे फुडल्यो घडामोडी आसा, हेचे कितें ब्रेकींग आसा, कितके एक्सक्लुजीव आसा, हे फटाफट बेगोबेग आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. देखून फुडल्या अपडेट्सा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.